जिव्या मनशा खातीर सरकाराक कोट्यांनी रुपया मोडटात, पूण मेल्या उपरांत त्याच मनशांक लासपाक वा दफन करपाक हक्काची जमीन दिवपाक शकना। अशें कित्याक? मेल्ले मनीस मतां दिवपाक शकनात म्हणून? गोंय मुक्त जाल्या सावन ते आतां मेरेन 6 सरकारां आयलीं। अडेची आमदार विधानसभेत बसले, तरीकय गोंयभर मसणभूंय कब्रस्तानाचो विशय भिजत कित्याक पडला? 80 वर्सां पिरायेच्या जाणट्या सय्यद मंजूर असलम कादरीचो सगळ्या सरकारांक प्रश्न। आसूं तो कोंकणो, आसूं क्रिस्तांव वा मुसलमान, तांच्या गांवांत मसणभूंय सेमित्री वा कब्रस्तान आसचें, सगळ्या सुविधांनी सुसज्ज आसचें आनी कसल्याय अडचणी बगर संवसाराक अंतरिल्ल्या आपल्या मनशांचे निमाणे संस्कार करपाक मेळचे ह्या हेतान मंसूर कादरीन 2019 उच्च न्यायालयात दाद मागली। कोर्टान सरकारी यंत्रणांक कामाक लायली। दक्षिण गोंय पीडीएन म्हायती दिवपा खातीर कोर्टा कडेन वेळ मागून घेतला। कोर्टान 24 जानेवारीची फुडली तारीख दिल्या। ह्या विशयाचेर आयकात मंसूर कादरीचें म्हणणें। तर हांव कितें म्हणटा की मेलेल्या मनशाक कितें केलां? आज पासून जवळ जवळ 5 ते 6 सरकार येवन गेले, 250च्या वयर आमदार असेंब्लीन बसले, केन्ना कोणीच विचार करूंक ना। आमकां जवळ जवळ 12 ते 13 गव्हर्नर येवन गेले, त्या लोकांक सुद्दां मेलेल्या मनशाक कितें करपाक जाय तें कांयच करना। तेजो कारण म्हाका काय कळना की जिवंत मनशाक तुमी कोट्यांनी खर्च करता आनी मेलेल्या मनशाक तुमी हजारांनी खर्च करूं शकना? की पॉलिटिशियन चिंतता आसतले की मेल्या मनशाक खर्च केले मागीर ते आमकां वोटींग करचें ना, ते मिटींग आमचें येवचें ना, म्हणून तांचो उद्देश आसतलो कित्याक करपाचें आमकां आनी आमकां कितें फायदो, कळ्ळें न्हू? हे तेंचे मनान आसूंक शकता। मंसूर कादरीची भुमिका व्यापक। तो तिनय धर्मांच्या लोकांचो निमणो प्रवास सोंपो जावचो हे खातीर धडपडटा। गोंयांतले साबार गांव आनी शारांनी निमणे संस्कार करपाच्या सुवातांचो उणाव आसा। ताचे कडेन मंसूर कादरी बोट दाखयता। न्याय संस्थेने ताचे धडपडीची दखल घेतल्या। सध्या सरकारी यंत्रणांक न्याय संस्थेन कामाक लायल्या। कब्रस्तानाचो वाद मडगांवाच ना, पुराय गोंयभर आसा, पूण उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार फकत मडगांवच्या कब्रस्तानाचेर तावातावान उलयता। कितें कारण काय? पेडणे सावन काणकोण मेरेन आनी वास्को सावन सत्तरी मेरेन मसणभुंयांचो उणाव आसा हें तेका खबर ना काय? दिगंबर कामतीन हो इश्यू घेवपाक जाय आसलो, कारण तो कितले फाटी तर थंय निवडून आयला कब्रस्तानाच्या कुस्तार। कब्रस्तान दिता 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 म्हणून तो निवडून आयलो आनी आज भारतीय जनता पार्टी उठली, आमची पार्टी बारीक समाजाची पार्टी दाखोवन दिता जे मुस्लिमाक न्याय दिवपा खातीर। आनी जो कब्रस्तान जो आसलोलो जंय एक्वायर केल्ली जमीन, जंय आमी पोजिशन दिला ते परत तांकां दिवपाक पळयता आनी तेज्या खातीर आमचो चीफ मिनिस्टर मुखार सरलेलो आहा हें काम करपाक। हरशीं हें काम करपा आहलें कोणें? दिगंबर कामतीन सिर्फ हे मुसलमान लोकांक यूज करून घेतल्या, काम कांय करूं ना। गोवा 365 खातीर पणजीच्यान विलियम रॉड्रिक्स आनी इर्शाद शेख।